अटल आसरा ही जी स्कीम आमच्या ग्राहकांक मेळपाक जाय, 1.5 लाख रुपया घर दुरुस्ती करपाक लागून ही स्कीम प्रत्येक मनशाक मेळटा आनी हे पयशे परत भरचे पडना। ही प्रत्येकान नोंद घेवंक जाय। आपले घर दुरुस्ती करपाक लागून 1.5 लाख रुपया आनी नवीन घर बांदपाक लागून 3 लाख रुपया अशा ह्या स्किमीचो एक जे पयशे आसा ते अशा पद्दतीन दिले वतात। आता आमचे ज्यो स्किमी हांगासर चालू आसा त्यो चालू दवरपाक लागून जो फुडाकार आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी जो घेतलेलो आसा तो स्वागतार्थ आसा। हांव सगळ्या जनतेच्या वतीनसून तेंचे आभार मानूंक सोदतां। ह्यो ज्यो स्किमी आमकां खंय तरी प्रलंबीत आसल्यो, आमच्या मय मतदारसंघान अशे अर्ज खूब प्रलंबीत आसले। आता आमी ह्या 4 वर्साच्या कालावधीन 301 अर्ज आयज आमचे ज्यो दितले आमी ज्यो सँक्शन ऑर्डर हे धरून आमी 301 अर्ज आमच्या ग्राहकांक पयलो इन्स्टॉलमेंट दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा। आमच्या फुडारपणान आमी 2 म्हयन्या पयलीं एक आमच्या मय पंचायतीन एक कॅम्प घेतलेलो आनी त्या कॅम्पान जे प्रलंबीत अर्ज आसले हे प्रलंबीत अर्ज एकाच वेळाचेर सँक्शन करपाक लागून एक फुडाकार घेतलेलो आनी ते 210 अर्ज आयज मंजूर जावन आमच्या ग्राहकांक आमी पयल्या टप्प्यान 60 ऑर्डरी दिल्ल्यो। 2 म्हयन्या पयलीं 60 ऑर्डरी दिल्ल्यो आनी आयज 149 ऑर्डरी आयज आमी हांगासर दुसऱ्या टप्प्यान वितरीत करता। हे जे काम केल्लें आसा म्हणजे हे जे फायनान्शियल प्रोविजन जे करचें पडटा, पयसो जो दिवचो पडटा, हो पयसो सुद्दां दिवप हे खूब म्हत्वाचें काम आसा। कोट्यावधी रुपयाचो हो ही उलाढाल आसता। आमच्या ग्राहकांक हेजो फायदो जावचो, गरीब जनतेक हेजो फायदो जावचो म्हणून हो सरकारान जो प्रयत्न केल्लो आसा, हेका लागून आमी सगळ्यांनी सरकाराच्या रुढी आसपाक जाय। आज ज्या लोकांनी दुसरो इन्स्टॉलमेंट घेवंक ना, काही कारणास्तव तेंचे थकबाकी उरली, म्हणजे बिलां प्रोड्यूस करूंक ना, सारकी काम थोड्यांनी करूंक ना, पयलो इन्स्टॉलमेंट घेतलो दुसरो इन्स्टॉलमेंट घेवपाक एप्लाय करूंक ना, अशा लोकांचे पयशे सुद्दां प्रलंबीत उरलेले। ते पयशे युटिलायज करून ते वापरून आयज हो पयलो फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट जो आसा तो आमच्या नवीन ग्राहकांक हे दिवपाक लागून आयज सरकारान हो प्रयत्न केल्लो आसा। 13 कोटी रुपयाचे प्रोविजन जे पयलो इन्स्टॉलमेंट घेवन दुसरो इन्स्टॉलमेंट घेवपाक लोक जो पावोंक ना, त्या लोकांचे पयशे आयज युटिलायज करून आयज 13 कोटीचो जे उलाढाल आसा ती आजच्या नव्या सगळ्या ग्राहकांक दिवपाक लागून हो यशस्वीरित्या स्टेप घेतलेलो। ही जी अटल आसरा स्कीम आहा ती आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेंचे खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय तेंच्या मार्फत मेळ्ळे। ही स्किमीचे पयशे आमकां जे मेळ्ळे ते आमकां खूब आदार आहा तेजो। आमकां गरज आसली की ह्या स्किमीन आमी कितें तरी काम करूं, आमच्या घराचें कितें तरी काम करूं, आमकां तेजो फायदो जातलो, खूबच फायदो जातलो। हांव ह्या वक्तान आमचे प्रेमीन शेट तेणी हो फुडाकार घेवन जे आमकां मदत केली ते आमकां दिली स्कीम, ती आमकां पावयली, तेजे आमी खूब आभार मानता। एप्लिकेशन केन्ना केल्लें? एप्लिकेशन आमी करूं केल्ली, म्हणजे एकदां आमी कॅम्प घेतलो हांगा पंचायतीन, ते कॅम्पाक सगळ्यांनी सबमीट केले।